देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेस्तांक ह्या संजेच्या मिसाक तुमकां सुमेस्तांक हांव स्वागत करतां. आजच्या मिसाची तेसामा हे परी आसा तर गामीस दितात जेसन सिक्वेरा पेरमाई आनी विल्मा अल्मेडा नित्या दारवाडो. देवादीन हेनरी लोबोच्या आत्म्या बसत मीस पेटयता सावियो आनी हेझल डिसोजा सांज जूदवाडो. तशेंच हे मीस आमच्या सुमेस्तांच्या आमच्या फिरगजेंतल्या सर कुटुंबांचे इराद्यां बसत जावन आसतले. देखून आमचे इरादे सांगाता घालून हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयतीं जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. मोगाच्या न्हू एका कुटुंबाच्या स्पिरितान समेच्या जेवणांत वांटेली जावंक आमी पवित्र एवकारिस्ताचे वेदी भोवारी सांगाता जमल्या. आज आमी पवित्र काळ प्राजीत काळाचो चवथो आयतार वा संतोसाचो आयतार संभ्रमतांव. आयची देवस्तुती काळोखाच्या जिविताक पाठ करून सम्याच्या उजवाडान चलोवंक उलो दिता. क्रिस्त आमच्या जिविताचो उजवाड. आमी पातकाचो काळोख पयस करून उजवाडाची भुरगीं जावन जियोंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. जल्मातावन एका कुरड्याक जेजू दिश्ट दिता. कुरड्यान विचारूंक ना. जेजू ताची बिरमत पावता आनी ताका दिश्ट लाभशी करता. आनी त्या कुरड्या थंय त्या लोकांचें एक मनोभाव आमी पळयता. थंयसर वेगवेगळे मनोभावाचे लोक आसात. तांकां त्या कुरड्याक तांणी जेजून दिश्ट दिल्ली. थोड्यांक बरें जावंक ना. थोड्यांक ते आयताराच्या ह्या साबताच्या दिसा केल्ले म्हणल्याक ताचे विरोध ते उपराडटात. हे सरसंगती आयच्या वांजेलांत आमी आयकता. चित दिवन आयकोवया आनी त्या वांजेलांत आमकां कितें संदेश आसा ते आमी पळोवन घेवया. आमकां मनशांक काळोखांत जियोंक न्हय बगार उजवाडांत जियोंक देवान आपोवणें दिलां. त्या आपोवण्याक सरी जावन उजवाडाचीं भुरगीं जावन आमी चलया. हे मिसाचें बलिदान आमी फोत भेटोवचे खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांवचान सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारुणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पसत घेवन सदां संवकार बरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकू
तुया काकुळदार देवा पातकाच्या काळोखांतले आमकां भायर काडच्याक तुवें तुज्या दैवीक जिविताच्या उजवाडांत आमकां ओडच्याक तुज्या पुताक तुवें संवसारांत उजवाड कसो पाठयलोय ताच्या अमलीक रक्तान आमचीं पातकां धुवन काड आनी ताच्या अजापन पुनः जिवंतपणान आमकां नव्या जिविताच्या उजवाडाक पावय म्हूण मागता हांव आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवड चलयता सासनाच्या सासना. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, तुज्या शिंगान तेल भर आनी तुजे वाटेक लाग. हांव तुका बेतलेमाच्या जेस्से सरशीं धाडटां, कित्याक म्हज्या रायाक हांवें ताच्या पुता मदलो विंचला. ते थंय पावतच ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतलें, दुबावावीन सर्वेस्पराचो अभिशिक्त हांगा ताचे मुखार आसा. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, ताचें रूप वा ताची उंचाय पळयनाका, कित्याक हांवें तसो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. अशें जेस्सेन आपल्या साती पुतांक सामुएलाक दाखयलें. पूण सामुएलान जेस्सेक म्हळें, हांचे मदल्या एकल्याकी सर्वेस्परान विंचून काडूंक ना. उपरांत सामुएलान जेस्सेक विचारलें, तुजे सक्कड पूत इतलेच? जेस्सेन जाप दिली, सकडां प्रास ल्हान एकलो आसा, पूण तो बकऱ्यांक सरयता. सामुएलान जेस्सेक म्हळें, ताका आपोवंक धाड, तो येसर आमी जेवणाक बसचे नाव. जेस्सेन ताका आपोवंक धाडलो. तो तामशे कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हळें, उठ, ताका अभिशेक कर, होस्त तो. सामुएलान तेलाचें शींग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें मागलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवें रावलो. सामुएल भायर सरून रामाक गेलो. देवाचें उतर हें, जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेश्वर म्हजो गोडी, कांयच म्हाका उडयना. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भंयारांतल्यान हांव चलता तरी कसल्याच वायटाक हांव भिवचो ना. कित्याक तूं मुझे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता. सर्वेश्वर म्हजो गोडी, कांयच म्हाका उडयना. सर्वेश्वर म्हजो गोडी, कांयच म्हाका उडयना. सांत पावलान एफेस घरांत बरयल्या पत्रांतलें वाचप.
भावा भयणीनो, एका काळार तुमी अंधकारान जावन आसल्यात, आतां सोम्यतेय तुमी उजवाड जावन पावल्यात. देखून उजवाड्याच्या भुरग्यां बरी चला, कित्याक सर बरेपण, पवित्रपण आनी सात्विकपण उपजाता उजवाडातावन. सोम्याक कितें मानवता तें साधन करूंक शिका. काळोखाच्या निस्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाकात, कित्याक तसल्या कामांनी तुमी निर्देश उसारा. ती गुटान केल्ली ती कामां विशय ते उलोवंक परी लज दिसता, पूण सगळे वस्तू उजवाडान हाडटस ताचें नीज स्वरूप आमकां कळटा. कित्याक कसलेय वस्त उजवाडांत हाडल्यार ते उजवळटा. देखून आमी अशें गायन करता, न्हिदोन पडलेल्या जागो जा, मरणांतलो ऊठ, क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो. देवाचें उतर हें. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बलित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बलित्राया. हांवचो संवसाराचो उजवाड म्हणटा सुमी, जो कोण म्हजो फाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बलित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बलित्राया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमची सोबे आसो. सांजवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपली वाट धरून वेता आसतना जल्मातावन कुरडो जावन असल्या एकल्याक ताणें देखलो. ताच्या शिसांनी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री, हो कुरडो जावंक जल्मोवच्यो कारण कोण? ताचें पातक गी ताच्या आवय बापायचें. जेजून तांकां जाप दिली, ह्या मनशान वा ताच्या आवय बापायन पातक केलें म्हूण न्हय, पूण देवाची पदवी ताचे थंय खार्यान दिसून येवचे बसत तो असो जल्मलो. दीस बुडसर म्हाका धाडलेल्याचीं कामां आमी करूंक जाय. रात येवची जाली तवळ कोणायच्यांनी काम करूंक जायना. हांव संवसारांत आसासर हांव संवसाराचो उजवाड. इतलें म्हणून ताणें धरणीर थिंपी उडयली. थिंपयेन माती कालयली आनी कालयलेली माती कुरड्याच्या दोळ्यांक सारोवन वच आनी सिलोयम तळयांत धुवन काड म्हूण सांगलें. कुरडो गेलो आनी ताणें धुलें आनी ताची दिश्ट ताका पाटी मेळ्ळी. तवळ ताच्या शेजारची ताच्या आदीं तो भीक मागतना ताका पळयल्ली म्हणाली, भीक मागूंक बसून आसतालो, होचो न्हय गे. थोडी म्हणाली होचो तो. हेर थोडी म्हणाली न्हय, हो न्हय, हो ताचे बरी दिसता मात्र. तवळ त्या मनशान म्हळें, हांवच तो. तांणी ताका विचारलें, तर तुजे दोळे कशे उगते जाले? ताणें जाप दिली, जेजू नांवाच्या एकल्यान इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली. उपरांत सिलोयम तळ्याक वच आनी धू म्हूण म्हाका ताणें सांगलें. हांवें वचून धुताच म्हाका दिश्ट मेळ्ळी. तांणी विचारलें, तो खंय आसा? ताणें म्हळें, हांव नेना. तवळ तांणी आदीं कुरडो आसल्याक फरेदेवा हुजीर व्हेलो. जेजून माती कालोवन ताचे दोळे उगडलेलो तो दीस शनवार. ताका दिश्ट कशी मेळ्ळी म्हणून फरिजेवांनी ताचे लागीं परत्यान विचारलें. ताणें ताका म्हळें, ताणें इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली, हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिसता. तवळ फरिजेवा मदले थोडे म्हणाले, हो देवाचो मनीस न्हय, कित्याक तो साब्बात पाळिना. पूण हेर थोडे म्हणाले, एक पातकी मनशान असलीं असऱ्यां करचीं जाल्यार कशीं?
अशें तांचे मदें विवाद उपजलो. देखून फरिजेव परत्यान ताचे लागीं विचारी, ताणें तुजे दोळे उगडले म्हणटाय न्ही, आसूं तर ह्या मनशा विशयान तूं कितें म्हणटाय? ताणें म्हळें, तो एक प्रवादी. तो मनीस निजाकी आदीं कुर्डो आनी उपरांत ताका दिश्ट मेळ्ळी म्हूण पात येवंक जुदेव कबूल जाले नात. देखून ताच्या आवय बापायक आपोवंक धाडलो. हो तुमचो पूत मो जल्मतावन कुर्डो म्हूण तुमी म्हणटात तो चुने, तर आतां ताका दोळे दिसतात ते कशे म्हणून तांणी सवालां केलीं. ताच्या आवय बापायन जाप दिली, तो आमचो पूत आनी तो जल्मतावन कुर्डो हें आमी जाणाव, पूण ताका आतां कशें दिसता तें कोणें ताचे दोळे उक्ते केले हें आमी नेनाव. ताचे लागींच विचारा, तो प्रायेसो, आपणा विशयान तोच सांगतलो. जुदेवांच्या बियान ताच्या आवय बापायन अशें म्हळें, कित्याक कोणी जेजूक क्रिस्त म्हणून पासारीत जाल्यार ताका सिनागोगा भायर घाली जाय म्हणून जुदेवांनी हाच्या आदींच थारायिल्लें. देखून ताच्या आवय बापायन तो प्रायेसो, ताचे लागींच विचारा म्हळें. अशें आदीं कुर्डो आसल्यान त्या मनशाक जुदेवांनी दुसरे फावटी आपयलो आनी ताका सांगलें, देवाचे नांवी सोपूत घालन सत्य सांग, तो मनीस पातकी म्हूण आमी जाणाव. ताणें जाप दिली, तो पातकी वा न्हय तें हांव नेना, इतलें मात्र हांव जाणा, हांव आदीं कुर्डो आसलो पूण आतां म्हाका दिसता. तांणी ताका विचारलें, ताणें कित्याक तुका कितें केलें? तुजे दोळे ताणें कशे उक्ते केले? ताणें जाप दिली, एक फावटी हांवें तुमकां सांगून जालें, पूण तुमी ताका कान दिलें ना. परत्यान तुमकां कित्याक हें आयकय जाय जालां? तुमी ताचे शिस्त हांव खुशी व्हरतात तें कितें? तितल्यार ते ताका केंडून म्हणाले, तूं ताचो शिस, आमी मैजेचे शिस. मैज लागीं देव उलयल्लो म्हूण आमी जाणाव, पूण हो मनीस खंय तावन आयला तें आमी नेनाव. त्या मनशान जाप दिली, विचित्र संगती, म्हजे दोळे उगडलेलो मनीस हो, तरी तो खंयचो म्हूण तुमी नेनात. देव पातक्यांक आयकना म्हूण आमी जाणाव, पूण आपणाची भक्त आदारन आपणाची खुशी करतल्याक तो खंडीत आयकता. कुर्डो जावन जल्मल्ल्याचे दोळे कोणेय उक्ते केले म्हणून आमी येदोळो आयकल्ले ना. हो देवाचो मनीस न्हय जाल्लो जाल्यार तो कितेंच करूंक शकतो ना. तांणी ताका म्हळें, पातकांतच जल्म न्हू, ल्हान व्हड जाल्लो तूं, आमकां शिकोवंक भायर सरलाय कितें? आनी तांणी ताका भायर घालो. ताका भायर घाल्ली खबर जेजूच्या कानांत पडली. तो ताका मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें, देवाच्या पुताक तूं सत म्हणटाय? ताणें जाप दिली, सायबा तो कोण म्हूण म्हाका सांग, हांव सत म्हणटां. जेजून ताका म्हळें, तुवें ताका पळयलाय, तुजे लागीं उलयता चोचो. ताणें म्हळें, हांव सत म्हणटां सोम्या. आनी सरपडून जेजूक ताणें नमस्कार केलो. तितल्यार जेजून म्हळें, नितीचें फैसल दिवंक म्हणून हांव ह्या संवसारांत आयलां. कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसल्यांनी कुर्डे जावच्याक हांव आयलां. तांचे सांगता आसल्या थोड्या फरिजेवांनी हें आयकून ताचे लागीं विचारलें, तर आमी कुर्डे काय? जेजू तांकां म्हणालो, तुमी कुर्डे जाल्ले जाल्यार तुमी गुण्यावकार जाते नात, पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटात जाल्यार तुमी पातकांतच आसात. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. एका तेंपार आमी काळोख जावन आसल्या आनी आतां उजवाडांत आमी आसाव आनी उजवाडाचीं भुरगीं जावन आसाव. सांव पावलण एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतल्या वाचपाचो सार हो. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत तें आमी आयकलें. कुर्डो जेजू सरशीन येवंक ना, म्हाका दिश्ट दी म्हणून. आमी हेर कुर्ड्यांक पळयलां, जेजू तेणें पाशार जाता आसतना भीक मागतना आसले ते जेजूक बोबार म्हणटाले, जेजू नजरेन ह्या जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूद कर, आमकां दिश्ट दी म्हणून बोब मारताले. आनी जेजून तांकां दिश्ट दिल्ली आमी उदाहरणां पळयल्या. पूण ह्या मनशान जेजू कडेन कांय विचारूंकच ना.
आनी तो कुरडो जावन जल्मलो कोणा वरवीं म्हणल्यार आमकां कळीत ना, पूण जेजू ताची वाट धरून वेता आसतना त्या जल्मातावन कुरडो आसल्याक पळयता, आनी ताका पळयता मात्र न्हय, ताका ताच्या भोंवतणी आशिल्ले लोक आनी ताचे शिश्य जेजू लागीं विचारतात, हो कुरडो जावन जल्मोक कारण कोण? कोणाचें पातक? ताचें गी ताच्या आवय बापायचें? जेजू तांकां एक सारकी जाप दिता, ताचें पातकय न्हय, ताच्या आवय बापायचें न्हय, पूण देवाची महिमा परगट जायजे म्हणल्या खातीर तो कुरडो जावन जल्मला. आनी देवाची महिमा कितें? जेजूचो देवाचो पूत, जेजू एक प्रवादी, जेजू देवाचो पूत म्हणलें तुमी जाणा जायजय, त्या खातीर तो कुरडो जावन जल्मला म्हणलें जेजून तांकां. आनी ह्या मनशान कितेंच थंयसर पळयलें जेजून त्या मनशाक कुरडो तो, आनी तो दयस साबताचो, आनी शिंपी ही कालोवची, माती कालोवची एक काम तें काम करूंक आडवारलें. त्या खातीर जेजूक तें कळीत आसलें, पूण लोक पळोवनूच आसलो ह्या जेजूक ते ताका गूण करचे खातीर ताणें शिंपी धरणींत उडयली, थंयसर माती कालयली, ताच्या दोळ्यांक लायली आनी ताका सांगलें सिलोयेम तोळ्यांत वचून धू आनी तूं बरो जातलो. आनी तो गेलो, ताका कांयच दुबाव ना त्या विशयांत, कित्याक ते येदोमसर ताणें दोळे ताचे उगडोवंक नासले. आनी त्या खातीर आतां हें एक लास्ट चान्स म्हाका म्हणलें समजोन काण घेवन तो गेलोच जेजूच्या उतराक खाल जावन वचून सिलोयम तळ्यांत ताणें धुले आनी ताचे दोळे उगडले आनी तो देवाक हरसून फाटीं आयलो. पूण जेजू ताका मेळोवंक ना. जेजू मेळ्ळ्या वेळार ताणें जेजून ताचे कडेन विचारलें, हेर ताचे कडेन म्हणाले, हो कितें भीक मागतालो, आतां बरो आसा, ताचे दोळे सोमा आसात न्हय गी, कशें जालें तें अशें म्हणून एकामेका विचारूंक लागले. आनी तो ताचे बरी दिसता मात्र तो न्हय, तो जाल्लो जाल्यार ताका दोळे दिसनात म्हणून तांचे मदें वाद विवाद उठलो. आनी त्या वाद विवादांत ते आसतना तांणी ताचेच लागीं विचारलें, तूं जल्मातावन कुरडो आसलोय, आतां तुका कशें दिसता गे म्हूण विचारलें. आनी ताणें ताका सांगलें, त्या मनशान, म्हाका गूण केल्ल्या मनशान शिंपी धरणींत उडयली, ती माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली, सिलोयम तळ्यांत धुवंक सांगलें, हांवें सिलोयम तळ्यांत वचून धुलें आनी म्हाका दिश्ट पाटी मेळ्ळी. आनी तर तो मनीस कोण गी म्हूण विचारलें, तो खंय आसा गी विचारलें, हांव नेना म्हणलो, कित्याक हांवें ताका पळोवंक ना म्हणलो. तोळ फारिजेबा मुखार ताका व्हेलो आनी फारिजेबांनी ताची परिक्षा केली आनी ताचे लागीं विचारलें. आनी त्या विशयान तूं कितें म्हणटाय गे म्हणाले फारिजेव ताका, तो एक प्रवादी म्हणालो तो, कित्याक साद्या मनशांक, आमच्या तसल्या मनशांक, पातकी मनशांक हें काम करूंक आसाद, त्या खातीर तो एक प्रवादी, ताणें तें केलां आनी तो एक प्रवादी. आनी तो खंय आसा म्हाका कळीत ना म्हणलो तो. आनी तितलें जावन तो मनीस थंयतावन गेलो. तो मनीस निजाकी आदीं कुरडो, उपरांत ताका दिश्ट म्हणलें फातयोंक जुदेवांक मस्त कश्टांचें जालें. आनी त्या खातीर परत परत ताका दोसूंक ते लागले. उपरांत तो ताच्या आवय बापायक तांणी सांगून धाडलें, कित्याक म्हळ्यार हो मनीस कितें सांगता आमकां कळना. त्या खातीर ताच्या आवय बापायनी तो कितें जल्मातावन कुरडो आसलो गी विचारलें, वय म्हणालें तें. आनी ताका आतां कशें दिसता तें आमकां कळीत ना. तांकां बें दिसतालें फारिजेवांचें, कित्याक म्हळ्यार ते वाचून भायर दवरती सिनागोगांतले तांकां भायर घालतीत म्हणलें तांचें चिंताप जावन आसलें. देखून जेजून केलें म्हळ्यार सांगल्यार जेजू एक प्रवादी म्हणून ओप्पोवन काण गेल्यार, जेजू क्रिस्त म्हणून ओप्पोवन काण गेल्यार आपणाक सिनागोगांतान भायर ते घालतले म्हणल्या खातीर आमकां कळीत ना कोणें कशें केलें कितें केलें म्हणून. ताका कळीत आसा तो बुदीक आयिल्लो मनीस, तो प्रायसो ताचेच लागीं विचारा म्हळें.
आनी ताचे लागीं विचारलें तदळा परत्यान तो म्हणालो तुमकां येवटी कितें हांवें सांगचें सांगलां पूण आतां ताची सांगची म्हाका गरज ना म्हणालो तो तुमगेच सोदून काडा कोणी कितें जालां आनी ताचे विशयान कितें म्हणटाय तूं तो एक प्रवादी म्हणालो तो एक प्रवादी म्हणालो आनी त्या खातीर ताका सिनागोगांतलो वाचून तांणी भायर दवरलो आनी तो थंय भायर गेलो आनी जेजूक हें कळोवन आयलें आनी जेजूक कळोवन आयिल्लेंच जेजू ताच्या सोदनेर गेलो आनी ताका तो मेळ्ळो आनी ताचे कडेन विचार लागलो तुका आतां दिश्ट मेळ्ळ्या गी वय तर कशी मेळ्ळी ताणें ताका सांगलें आनी ताणें कोणें तुका दिश्ट दिली म्हाका कळीत ना त्या मनशाक हांवें पळोवंक ना तुवें ताका पळयलाय तुजे कडेन उलोवण आसा आतां तोच तो ही हू स्पीक्स टू यू इज ही ताणें म्हळें जेजून म्हळें सांजवांच्या वांजेलांत थोडे शब्द आसात ते दोड्या अर्थाचे आनी थंयसर देवाचें नांव आय एम म्हणलें नांव आसा आय एम हांव आसा तो हांव आनी हांगासर ताणें म्हळें ही हू इज स्पीकिंग टू एम ही हांवूच तो तुजे कडेन उलयता तो आनी ताणें दोन संगती थंयसर उगडापे गेल्यो जेजून एक आपुणूच देव म्हूण उगडापे गेलें दुसरें हांवेंच तुका बरें केल्लें म्हणलें उगडापे केलें आनी उपरांत तो मनीस वचून सांग लागलो फारिजेवां कडेन जुदेवां कडेन जेजू म्हणल्या मनशान म्हाका हें केलें आनी तो बरो मनीस तो एक प्रवादी आनी त्या खातीर तो म्हणटा पातकी जावन जल्मलय आमकां शिकोवंक भायर सरलाय गी कितें म्हणून तांणी विचारलें आनी ताचो अर्थ इतलेंच जुदेवांक फारिजेवांक तो जेजू एक प्रवादी म्हणून वळखूंक नाका जाल्लें देखून हांगासर आमी थोड्यो संगती आमी विचार विनिमय करन पळोवया पयलें तो लोक त्याच्या विशयांत उलयतालो जेजू विशयांत उलयतालो जेजू कोण म्हणलें ताका कळीत आसलें आनी तो जन कुर्डो जावन जल्मलो म्हणी ताका कळीत आसलें देखून ते एकामेका तर्क करनच आसले दुसरी ताचीच आवय बापूय तांकां कोणेंच आपणोवंक नजो ह्या टच मी नॉट ती जावन आसली देखून जर तर आमी ताका सत उगडापें केलें जाल्यार आमकां वाचून भायर दवरतलीं देखून तांकां तें नाका आसलें त्या खातीर ताचेच कडा विचार म्हूण सांगलें आनी तिसरें तोच मनीस तो एक प्रवादी न्हय जाल्लो जाल्यार तो बरो मनीस बरो न्हय जाल्लो जाल्यार ताका कुर्ड्याचे दोळे उक्ते करूंक जाते ना आसलें देखून ताचे लागीं तांकां थर कुटले आनी ताका तांणी देवाळांतावन सिनागोगांतान भायर घालो आनी भायर गेल्ल्याक उपरांत जेजूक तो मेळटा आनी जेजू कडेन ताचें संभाशण आमी पळयता आतां तूं पात येताय गे म्हणून पात येचे जाल्यार कोण सोमिया तो हांवूच तो तुजे कडेन उलयता तो आय एम ही हांवूच तो म्हणटा जेजू आनी ताणें जेजूक नमस्कार केलो आनी जेजूचो फाटलाव करून तो चल्लो आज मोगाच्या भाव भयणो ह्या वांजेलाचो सारांश आमी पळयलें तातूंत कितले पुरा पात्रधारी आसले तांचें पात्र कितें तें आमी समजोवन पळयलें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आनी एक संगत आमी आयकल्ली एका तेंपार तुमी काळोख जावन आसल्यात काळोखांत आसल्यात न्हय तुमी काळोख जावन आसल्यात पूण आतां तुमी उजवाडांत आसात आनी उजवाडाचीं भुरगीं जायशें तुमी चला एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांब पावलो आमकां सांगता आनी उजवाडाच्या भुरग्यां बरी चला कित्याक सर बरेपण पवित्रपण आनी सात्वीकपण उपजता उजवाडांतावन सोम्याक कितें मानू वता तें सोदून काडूंक शिका आनी त्या प्रमाणे चलोवंक शिका कित्याक तुमी आतां उजवाडाचीं भुरगीं उजवाडांत चला मात्र न्हय हेरांकी उजवाड तुमी दिया कित्याक जेजून सांगलें हांव संवसाराचो उजवाड ह्या संवसारांत आसता सर हांव संवसाराचो उजवाड जेजून म्हणलें आयच्याच वाचपांत आमी आयकलें आनी सांजवांच्या मातेवाच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू आमकां सांगता तुमी संवसाराचो उजवाड
तुम्ही संसाराचो उजवाड. एकाडे म्हणटा हांवच संसाराचो उजवाड, दुसरे कडेन म्हणटा तुमी संसाराचो उजवाड. त्या खातीर जें कितें पावलान सांगलें तें जेजून सांगल्ल्याक पुराक जावन आसा. आनी थंयसर पावल आमकां सांगता आमी उजवाडाचीं भुरगीं आनी त्या खातीर उजवाडांत आमी चलता. देखून उजवाडांत आमी चलया आनी हेरांक आमचो उजवाड दिवंक पेसाडया. आयचें पयलें वाचप दाविदाच्या तेलावण्या विशयांत आसलें आनी दाविदाक प्रवादी तेलायता. पूण थंयसर देव अंतस्करण पळयता बायली सोबायनी. दाविदी सोबीत आसलो तें आमकां कळीत आसा. जाल्यार त्या हेर जाणांक पळयता आसतना दाविदाक पळोवन देव म्हणटा मनीस बायले आडंबर पळयता पूण देव अंतस्करण पळयता. आनी त्या खातीर दाविदाक ताणें संवसाराचो उजवाड जावन इस्रायलाचो उजवाड जावन विंचलें. इस्रायला लोकांक उजवाडांत चलोवच्या खातीर ताणें ताका विंचून काडन त्या प्रमाणे ताणें चल अशें केलें. आज मोगाच्या भाव भयणीनो ही 3 वाचपां आमी सांगाता घालना आमी एक चिंतूंक या तर्क वितर्क करून पळोवचें जाल्यार नियाळचें जाल्यार एक संगत आमचे थंय तीर जाता. एक त्या कुरड्यान सांगल्लीं तीं उतरां. कुरड्यान सांगलीं तीं उतरां तो कोण हांव नेना कित्याक पयलें ताका कळीत नासलें. उपरांत जेजू मेळटाच जेजू कडेन तो विचारता तो मनीस कोण आनी कोण म्हण म्हाका गोत्तू ना सायबा आनी तुजे लागीं उलयता तोच तो हांव तो. आनी ताणें जेजूक प्रभादी म्हणून मान केलो, ताच्या पांयां पडलो, ताका नमस्कार केलो. तो प्रवादी जालो ताच्या दोळ्या मुखार. आनी उपरांत ताका कितें जालें तें आमकां कळीत ना. पूण एक मात्र आमकां कळीत आतां सिनागोगांतलो ताका भायर घालो. सिनागोगांतलो भायर घाल्लो जेजूच्या फाटल्यान गेलो जाय जंय कित्याक एदोमसर जिवितांत ताणें संवसार पळोवंक नासलो आनी संवसाराची सोबायत पळोवंक नासली, मनशांक पळोवंक नासलें, ताच्याच आवय बापायक ताणें पळोवंक नासलें. आज तो पळोवंक शकता. ताका सगळो संवसार उजवाडचो दिसता आनी ताच्या काळजांत तो उजवाड रोंबला आनी त्या उजवाड प्रकाश फांकला ताच्या काळजांत. तो जेजूचो पाटलाव करन येता जाय जंय. आज हें सक्कड आयकल्या उपरांत आमचे कडेन आमकांच एक सवाल. आमकां जल्मातावन दिश्ट मेळ्ळ्या. जल्मातावन आमी पळोवंक शकताले. आमच्या आवयक आमी पयलें वळख धरली, आमच्या बापायची आमी पयलें वळख धरली, उपरांत आमच्या हेरांची वळख धरली. कित्याक आमकां दोळे आसले आनी तेच दोळे आमकां देवान दिल्यात. आनी उजवाडाचीं भुरगीं आमी जावन आसा. उजवाडाचीं भुरगीं जावन आसतना उजवाडाच्या भुरग्यां बरी आमी चलतावंगी म्हणलें तें सवाल. ताका जाप दिवची आमी. जर तर हांव त्या सवालाक जाप दिवंक शकना, हांव उजवाडाचो भुरगो न्हय, पेल्याक हांव उजवाड दिना, त्या दाळा देवान म्हाका रोसल्लो व्यर्थ जाता आनी म्हाका दिश्ट दिल्ली व्यर्थ जाता, म्हाका उजवाड ताणें दिल्लो व्यर्थ जाता. हांवूच संवसाराचो उजवाड म्हणलो. जेजू म्हाकाय म्हणटा तूं संवसाराचो उजवाड. आतां संवसारांतल्या मनशांक उजवाड दिजे जाल्लो तुवें. उबी रावया. सर्पदरा बाप तो सर्गाने प्रथमेसो दिसता आनी ना दिसत्या सर्व सुंदर असणार आनी एका समयाक जेजू ख्रिस्ताक सत्मानता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळापूर्वी बापातान जल्मला. देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजलो खरो देव. तो देवातान जल्मला ता खरो सुंगना बापाच्या सैमाचो ताचेर सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडणे बसत सर्गांतान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंस पिलाताकाल ताका कुरसार मारलो. ताणें खर्च मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांच्या आनी मेल्ल्यांची मुंजवी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्याक सत्मानता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुताक निपजला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो
प्रवाद्यावरील कवलेलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मतारेन स्थापलेले देव सभेक सत्मंता पातकांच्या बक्षाण्या खातीर हे पवित्र स्नान सामन मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि सत्वाच्या जिविताक विश्वास रावता आमेन. मगाच्या भाव भयणीनो, आमकां जेजून सांगला तुमी संवसाराचो उजवाड देखून पेल्याक एक उजवाड जावन ह्या संवसारांत चलत जाल्यार देवाचे कृपेची गरज आसा. ती कृपा आतां आमी स्वया कडची मागून घेवया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी तुजो पूत जेजू क्रिस्त संवसाराचो खरो उजवाड म्हणलें वळखून क्रिस्ताचो उजवाड सर्वांचेर फांकोवंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर उपकाराक पडची बरी योजना हाती घेवन सर लोकांक शांती समाधानाचें जिवीत जिवंक कुमोग करीशें तांकां तुज्या उजवाडान बर म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवाजनांनी भावार्थाच्या संगतींनी उर्बेवन जावंक आनी वायट संगतींक आनी आधुनीक माध्यमाचो गुलाम जायनाशें तांचे मतीक उजवाड लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. विविध कारणां पासत मनस्ताप दवरून जेवच्या व्यक्तींनी एकामेका बोगसून माया मोगाच्या जिविता मरिफात तुज्या उजवाडान चलोवंक तुजे कृपेचो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. उतरप्राय आनी पिडे वरवीं कश्टूंच्या समेस्तांक तुजे कृपेन बर तांचे कश्ट दैराण सोसूंक आदार आनी तुज्या परजळीत उजवाडान तांचे जिणयेन समाधान आनी सवकासाय लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हाजीर जाल्ल्या आमी सोमेस्तांनी दिसपडते जिणयेन तुज्या पुताक भेटोवन उजवाडान जियेवंक आनी आत्मीक कुर्डेपणाक पाट करूंक आमची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. मोगाळ आमच्या सर्गींच्या बापा, आमची मागणी तुका आमी उबारल्यांत जें कितें गरज आसा तें आमकां फावो कर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर पदुदरा देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या जगण्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. काकुळदार बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमी हांगा एकठांय जाल्या पातकांत जल्मल्ल्या आमकां ताच्या मलीक रक्तान निर्मळ कर आनी ताच्या कश्टा मरणा वरवीं नव्या जिणेच्या मार्गार चलोवंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमची सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वर
सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पवित्र आणि शासनाच्या देवा, सर काळी आणि सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मनशा कुळा काळोखांतल्या बावर्ताच्या उजवाडांत पावोवच्याक तो आमचे मदें मनीस जावन आयलो. आदांच्या पातकाक लागून आमी गुलाबपणान जल्मल्या, पूण आतां जेजू सगळें पवित्र स्नाना वरवीं तुजी आपणायलेली भुरगीं आमी जावच्याक तुवें आमकां नवो जल्म दिलाय. देखून सर्ग आनी पृथ्वी तुज्या मानाक नवें गीत गायतात आनी आमी तुका वंदून सर्गींच्या सगळ्या दळबरां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेया आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गोड परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सर्वणेची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा त्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगयोन बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे अजायकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूद कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मेरे देवाचे माये संगती
बगेवन जुजे तिचो पोती बगेवंत धर्मदुतांनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्व नरणी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकेल्या बक्षितांव तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सौकासाय आमकां दी सर्गींचे बागान आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ तुमची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पण तुझे काकुतीन आमच्या आत्म्या दर्शन करून भलायकेने उतारती ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी सुमया तूं म्हजे विचारांचे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेळटली सोमी मोजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी मोजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी मोजो गवळी कांयच म्हाका प्रार्थुया सरस्परा सासणीक उजवाडाच्या देवा ह्या संवसारांत जल्मल्ल्या सौर मनशांचेर तुजो उजवाड तूं फांकयताय तुज्या कृपेच्या परजळान आमची काळजां उजवाडाय तुजे महिमेक फावो जाता तुका मानता तेन्स आमच्या मनांत घाल आनी खऱ्या काळजान तुजो मोग करूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. भुरग्याच्या वर्सा भुरग्यांच्या मागणी आमी म्हणया सर्गींच्या मोगाळ बापा आमची भुरगीं बाळां देवाच्या राजाची फळां वो देह घेवन भुरग्यांचे वरास आचरण घेवन आमकां फोव केल्या खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या मोगा सोनी कृपेचो शिवो सर भुरग्यांचेर वत भुरग्यांनी जेजो बरें तुका मानवलीं जावं आपल्या आवय बापाय विदेयी जावं मान दिवं आनी तांकां दुखयनाशें चलोवंक कृपा लाभय
प्रायतेगीत वाडटना शेगून फुलोंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी तांकां भर आत्मीक संगतनी तांकां सुटसुडीत कर शिकपान बुदवण कर बरो फुडार तांकां लाभय कसल्याच वायटाक सांपडनाशें तांकां सांबाळून धर सरको बेस वेंचून काडूंक आनी धैर्यान मुखार सरूंक तांकां करपा दी बापा हरी एका आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करूं आनी तांचेर आपली जबाबदारी शहाणेपणी समजोन पवित्र सभेच्या शिकवण्या प्रमाणे ल्हान व्हड करूंक तांकां जाणवाय दी बापा भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ तांच्या मुखल्यान तूं राव आनी तांकां वाट दाखय तांच्या फाटल्यान तूं राव आनी तांची जतन घे तांचे सभे तूं राव आनी तांकां सांगात दी तांचे वयर तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासून विनातिका पात्रून सांजुता देवा आमचे पासून विनातिका पात्रून सांजुता देवा आमचे पासून विनातिका. सांजुता देवाक मागणे ह्या संवसारीन जेजूचो सेरो आनी धर्मदूत जावन असल्या भगेवन जुतात देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवय मेळ जेजू सोडूनदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडणीची स्वार्था तुवें पयस असल्या लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्तसाक्षीच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारीक जेजू लागीं तुका आसलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कश्ट अडचणांनी सांपड निराशेच्या परिस्थितींत आसल्यांचो तूं केरे शरती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोवसून ही म्हजी गरज हाडून हांव तुज्या पुण्यक्षेत्राक पातीन आयलां. ह्या वेळार प्रत्येक जावन मध्य पूर्व त्या जाग्यार जावच्या झुजा विशांत आमी मागया थंयसर शांती लाभोवंक आनी सगळ्या संवसारार शांती मेळोवंक आमी प्रत्येक तरान मागया. म्हज्या मतीर काळोख हाडन म्हजो भावार्थ दंडाळांक पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तलीक पदवेन पोजता उंडाय हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायेता हांव तुका उलो मारता आशा संडल्यांक भरोसो दिवचें केरीत देणे तुका देवान दिलां म्हजे जिणेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोडसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ मैपासी नांवा तिकीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून वर आनी वडपातीन उपकार म्हाका सोड दी अशें आमच्या सुम्या जेजूचे महिमेवंत नांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमीन. सुम्याचे नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सरस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया दयाळ सुम्या भोवतनच्या बुजोंदारा तुजी मीत मेहनतलेली दयाळाय आमी मागता पिडे शिडन कोश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडय सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सूख समजण मनाभेद पयस करून एकामेका काळजांतान बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे सांगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी तूं तुज्या पवित्र सभेन तजान तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेतान राज करताय ससनाच्या ससना. सरस्पर देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासान आनी काकुतीन वागोवं दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे सांगता आसा तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाटोरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावून तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे तें आसचें सर वायट बसपून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवेदार
देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळें सदां आसो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा आम्हा पसरत विनंती कर भगवान कुसाचे कृपेने आमकां आमच्या देवा आमच्या आसमानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी